मायनिंग बेगोबेग सुरू करपाक एक पर्याय मुखार काडला। सुप्रीम कोर्टान फकत 88 मायनिंगाची लिजां रद्द केल्यात, तेन्ना उरिल्ली लिजां घेवन मायनिंग सुरू करचें। ह्या पर्यायाचेर विचार करपाक जाता अशें गोंयांत येवन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें। पूण पर्यावरणवादी म्हणटात तें शक्यच ना, कारण कोर्टान सगळीच मायनिंगाची लिजां रद्द केल्यात, ती बी आतांच्यान न्हय, 2007 वर्सा सावन। ह्या सप्तकाचे सुरवेकच नितीन गडकरी गोंयां आयलो आनी तेन्ना मिनेर आनी हेर अवलंबितांक मेळ्ळो। तेन्ना कांय जाणांनी हो पर्याय ताचे मुखार दवरलो। कोर्टान फकत 88 लिजां रद्द केल्यात, तेन्ना उरिल्ल्यो मायनी सुरू करच्यो। गडकरीन करता म्हूण उतर दिलें ना, पूण तांचो पर्याय भायरूय मारलो ना। कायदेशीर सल्लो घेवया आनी थारावया अशें उतर दिलें। पण यातल्या काही स्टेक होल्डर्सचं म्हणणं असं आहे की जुना पोर्तुगीज कायदा, आताचा कायदा, जे जजमेंट आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन वेगवेगळं आहे। तर त्यांनी जे आक्षेप घेतलेला आहे त्याबद्दल त्यांच्या लीगल ओपिनियन प्राप्त करून त्याच्याबद्दल फायनल ते ओपिनियन बरोबर आहे की नाही, इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, त्याच्यावर आम्ही ओपिनियन घेऊ। त्यात काही असेल तर मदत करू, नाही तर पॉलिसी हीच आहे आणि त्याचबरोबर तशा दिशेने काम करून लवकरात लवकर हे कसं करता येईल। मग हे करायला वेळ लागेल, तर तोपर्यंत याच्यात न येणाऱ्या माईन्स सुरू करता येतील का त्वरित, त्यामुळे रोजगार कायम राहील का, ट्रकवाल्यांचं बाजूचं काम सुरू राहील का। पूण गोवा फाउंडेशन आनी हेर पर्यावरणवादी सांगतात हो पर्याय जावपाकूच शकना। तांणी एक गजाल नदरेक हाडून दिल्या, फाटल्या म्हयन्यान सुप्रीम कोर्टान दिला तो नवो आदेश न्ही। फाटीं कोर्टान आदेश दिल्लो तो गोंय सरकारान मानलो ना, देखून हो आदेश परत दिला। चालू आसात त्यो मायनी बंद करच्यो। कोर्टान सगळीच लिजां 2007 वर्सा सावन रद्द केल्यात, तेन्ना तांचें नूतनीकरण जावपाकूच शकना। ताच्या मतान गडकरी लोकांक पिसो करता। But I think it is foolish to think that these other leases, those leases which are in the category of so-called category of 2020, they can mine for the simple reason that the Supreme Court judgment of 435 issued in 2014 and the Supreme Court judgment in 711 issued on 7th of February 2018, they are saying the same thing. They are saying that mining leases in Goa cannot be extended or cannot be renewed because they have all completely fatally expired in November 2007. That is the very clear message that has been given by the Supreme Court. And as a matter of fact, the second judgment that has come in February actually is based on the first judgment. And because of the first judgment, the second judgment has cancelled all the leases because they said these leases cannot be granted. So if you cannot renew a lease, you cannot extend a lease. And therefore, as far as I know, Mr. Gadkari is talking nonsense. जेन्ना पार्लमेंटानच किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटानच पॉलिसी डिसिजन घेतलेलें आसा की हेच्या नंतर ज्यो लिजी आसा त्यो सगळ्यो ऑप्शन जावपाक जाय म्हणून, त्या वेळाचेर गडकरी जे कितें सांगता ना तें फक्त मूर्ख करपा खातीर सांगता, लोकांक मूर्ख करपा खातीर। हांगासरलो संभाव्य मुख्यमंत्री ठरण्याच्या दृश्टिकोनासून गडकरीचे गोंयांत येणें जाता आनी तो फक्त तोंडाक लावपा खातीर आनी दोळ्याक पाणी लावपा खातीर लोकांच्या म्हणजे खाण कामगारांच्या हे मायनिंगाचेर उलयता आनी त्या उलयन कांय अर्थ ना। खंयचीय जरी आतां लीज आसली जायत, 88 आसूं किंवा हे आसूं, सुप्रीम कोर्टाचें ऑप्शनूच अशें आसा 88 सुद्दां जाय जाल्यार ते ऑप्शन करूनच परत सुरू करूंक जाय। तोच काय नियमा प्रमाणे बाकीचे ऑप्शन ह्यो करच्योच पडटल्यो कळ्ळें। नाजाल्यार मागीर ऑप्शन आसा जशें कर्नाटकान सुरू केल्लें आसा, ऑप्शन करून तेंच्यांनी कोट्यावधी रुपया कमयले, ओरिसाने काही कोटी रुपया कमयले, झारखंडे आतां ऑप्शन करीत बसलेले आसा आनी गोवा हेका एक्सेप्शन ना। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।